can I say? कोंकणी or कोंकणी? कोंकणी. म्हाका कोंकणीची प्रॅक्टीस करपाची गरजच पडूना कित्याक ती म्हजी मातृभाशा तें म्हजें अस्तित्व म्हज्या आवयन ती म्हाका शिकयल्या जाल्यार हांव ती कशी विसरूंक शकता. समस्त कोंकणी आमची गेल समाजाक मगले अनंत नमस्कार. ते असले सगळे पुजा आशिल्ले हे शुभ अवसराचेर तुमकां सर्वांक बरें करो म्हणून देवाक प्रार्थना करता आनी तुमकां सगळ्यांक बरें जावं म्हणून सगळें आशय करता. It's actually something I really enjoyed as far with Fanny because the film is set in Goa and I got to speak my mother tongue in the film, which is Konkani. आज कशें आसा? हांव बरी आसा. सकाळी उठावन धाल्ली, ब्रेकफास्ट केला, रेडी जाली आनी आतां हांगा आयल्या आनी हांव रेडी आसा हे इंटरव्यू करूंक. 69 संस्कार कॉलनी एक बरी फिल्म म्हाका मस्त खुशी मस्त मोगान खुशयेन मस्त दिसा मागीर हांवें मोगान करचें फिल्म हें बेगीनच रिलीज जावचें आसा 4 मार्चाक येवचें आसा. तें बऱ्यान चलाजें आनी लोकांक लायक जायचें म्हणून हांव आशेतां. अक्को पळया हांव कोंकणीन उलयतां आनी हे कोंकणीन उलयता. हांव डिसायडेड की हांव ताका बोर्न हाडून दिता आनी म्हाका बोण जाय म्हाका पेज जाय गालम्याची चटणी मम्मी कितें जाय पेज आनी गालम्याची चटणी आमची म्हाका दी प्लीज. I belong to the Chitrapur Saraswat community, which is a Konkani speaking community. We've had some amazingly talented people, Mr. Shyam Benegal, Atmaram Padukone, Gurudutt Padukone, who was Konkani. People don't know that Gurudutt was not his surname. He was Gurudutt Padukone. And now we have, of course, Deepika Padukone, Isha Kopikar. I have been in the industry now. उद्दाक. Oh wow, Uddak. मुझे कुछ कोंकणी में बताओ. Something I can say. Don't make me abuse or something. नहीं नहीं, I'll not do that to you. म्हाका कोंकणी चल्यो म्हाका कोंकणी चल्यो मस्त आवडटा ती. मस्त आवडटा ती. गोवा वटू मगर जे कनेक्ट आसा इज रियली व्हेरी स्ट्रॉंग आनी खूब वर्सां जाली गोवाले येते आनी हाजे हे रिजन सगळ्यांत मेन रिजन हांगाची जी कुलदेवी ती मगर कुलदेवी शांतादुर्गा. काले सांग कोण काले म्हणतात? टायरन्स लोहनिया म्हणटात. वय म्हणजे म्हज्या बाबाचो पूत म्हणजे म्हज्या बाबाचो पूत तो म्हणजे बारीक खुशी जाता. आमची होनी हडली म्हणटात म्हाका. आनी काले काले म्हणा बाबाचो पूत ना बाबाचो पूत बाबाचो सेम रागात पळय आमचे लुईस खानदान पळय आमचे बाबाचो पूत आता पूत. म्हजें नांव सुनील अंतन सिद्धी. हांव कारवार जिल्हे मुरगोड तालुक मेनडतां. हांव कन्नड मुवींत एक्ट करता. हांवें कलाकुल मंगळूरच्या शक्तीनगरांत माणसुमान आसा न्ही त्या हातून हांवें कलाकुल म्हणून तो हे आसा कलाकुल एक नाटक रेपॉर्टरी तातूंत हांवें म्हणजे एक्टींग कोर्स 2 वर्सां प्रॅक्टीस केला. तेज्या उपरांत हांवें सुमार शोज केला मंगळूरांत थंय हांगा त्रिपुरा मागीर इवन दुबयंत आनी कतारांत आमी शोज केलात कोंकणी ड्रामाचो. तेज्या उपरांत हांवें फिल्मांत ट्राय केलें. ही भाषा जिवंत रावूंक या आणि ही भाषा जिवंत ठेवची जबाबदारी माझी आहे तशी तुमची पण आसा. आणि जे कोण बोलत असाल काय बोलत असाल राजाभाऊ मीरा शेंका विचार मी बोललोय ना तर मी मालवणीशिवाय दुसरा काहीच बोललोय ना. नाही कळलं समजाक तरी हरकत नाही. Actually, I'm actually from Mangalore. So my hometown is Mangalore. So सगळ्यांक नमस्कार. हांव कोंकणी चेडो अंकोलाच्यान. म्हजें नांव जे डिसोजा. ॲक्च्युली तुमी म्हाका पळयला की ना म्हण म्हाका खबर ना. फर्स्ट हांव म्हागे मने देवरू सिरियल केल्लो कलर्स कन्नडा येताले. तेजे नंतर रागा मुवी केलो. कोंकणीज युनायटेड संयुक्त कोंकण इट हॅज बीन अ रियली ग्रेट टीम अँड दे आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर कोंकणी अँड कोंकणी पीपल. सो गाईज प्लीज सपोर्ट देम. थँक्यू.